Day 17. जेजू म्हज्या देवा. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेतां घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेतां घेवच्याक तुका. यो यो म्हज्या जेजू, सगळेंच मोजें काळीज सायबा दितां तुका. यो यो म्हज्या जेजू, सगळेंच मोजें काळीज सायबा दितां तुका. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेतां घेवच्याक 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 तुका. जेजू म्हज्या देवा, म्हज्या सोडवणारा, म्हज्या राया, देवाचो पूत तूं, संवसाराचो सोडवणदार. तूंच प्रित्मेचो रोचणार, तूंच सांबाळणार. ह्या उंड्यान खरेपणी जिवो जेजू आजेर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगलो नमस्कार, सगली मोहिमा, सगली पदवी तुजीच. सगलो मान आनी मोहिमा तुकाच बाबो. किरकोळ मनशां आमी हे सकाळी तुज्या पांयाशी धांवून येवन तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करता. तुजे मुखार सरपडटा, आमकांच तुजेच आदीन करता. हे सकाळी दुनिया आमची बजवण मानून घे. सगल्या मनान, सगल्या काळजान, सगल्या बळान, सगले सुक्तेन आमची मान खोल भागावन आमच्या सोम्या जेजूक आमी नमस्कार आनी पोरनिपाट करुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. सोम्या जेजू, तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करून आमचेंच अर्पण तुका आमी करता.
तुका पोरनिपाट नमस्कार करून तुझे मुखार खालती जावन आमी व्हड जाता. सगळें जें तुवें दिलां तें आमकां तुजें देणें आमच्या जिवितांत आमी वाडूंक, ह्या संवसाराचें आमचें पैण आमी आनीक बरे भाशेन करूंक, ही सगळीं तुजी देणी काय बरी. ह्या देण्या वरवीं तुजो मोग तूं आमकां दाखयताय. बापाचो मोग तूं, बापाची कृपा तूंच, बापाची सोडवण तूंच. ह्या पासत तुका पोरनिपाट नमस्कार करता आसतना आमचें सगळें अर्पण तुका करता. घे दुनिया, आमचें जिवीत तुज्या हातान घे. आमचो उस्कार दर एक ब्रेथ आमी जो आमच्या भितर घेता, हेंच बापाचें बरेपण भितर घेवंक आमकां फावो कर. आमकां भोगूं दी. लेट अस फील द ब्रेथ दॅट इज विदीन अस. लेट अस फील युअर प्रेझन्स लॉर्ड. तुजें आसणें भोगूंक आमकां फावो कर. शितळ वारें तुवें आमकां दिलाय. काय बरो पावस पडटा आमच्या शेता भाटांक पोसण दिवंक व्हांवता. आमचें वातावरण काय बरें थंड करता. तुजेंच देणें ह्या पावसांतल्यान आमकां भोगूंक फावो कर. लेट अस फील युअर प्रेझन्स लॉर्ड इन दीस रेन. हे सकाळी तुवें आमकां जिवीत दवरल्यात. तुज्या पांयाशी तुवें आमकां हाडल्यात जेजू. आनी ह्या भोव पवित्र संस्कारांत मिसाचे भेटेन तूं आमकां तुजें दर्शन दिताय. तूं आमकां भेटताय. तूं आमचे भितर येताय. तुका आर्गां दिनवास. आनी तुवें आमकां हो दिलोलो उजवाड, हो एक नवो दीस. ह्या दिसान जायतें बरेपण आसा. देर इज लॉट ऑफ पोटेन्शियलिटी इन दीस डे. जायतें आमी मेळून घेवंक जाता. वी कॅन अचीव बाय युअर सायड. हो आख्खो दीस दुनिया तुज्या हातान आमी घालता. आमची भेटवणी तूं मानून घे. ह्या दिसाचें सगळें बरेपण, आमची खुशालकाय, तशेंच आमचें दूख, आमचे कश्ट, तशेंच आमचो वावर ह्या कश्टांतल्यान केल्लो, आमच्या वावराचें फळ दुनिया आमी तुका भेटयता. तुका भेटयता दुनिया ह्या दिसाक आमची चिंतना, आमचे आवंडे तुकाच भेटयता. आमच्यो सगल्यो मांडण्यो, आमचे निर्णय, ते सगळे तुकाच फावो दुनिया. ते सगळे तुज्या हातान घालून, तुज्या हातान घालता दुनिया. आमचे संबंध, आर रिलेशनशिप्स, पूण व्हडल्यान ताचे लागीं उलय. ह्या वेळार तुका दिनवासूंक दिसता, दिनवासणेचें मागणें कर. तुका विनंती करची दिसता, विनंतेचें मागणें कर. तुका बोगसणें मागचें दिसता, बोगसण्याचें मागणें कर. ह्या वेळार आमचे ताळे उबारून आमची कांय मागणी, आमचे उल्हास, आयच्या दिसा खातीर हो तुवें आमच्या जिवितान स्वास घालून हो नवो दीस आमकां फावो केलो देखून हें फुकट देणें मोगळा जेजू तूं आमकां दिताय. तुका आर्गां दिता, दिनवासता मोगळा जेजू.
कितल्या मोगान तूं आमकां उठयताय सकाळचे तुज्या पांय फुडें येवं. पूण जॉनच्या सुवार्त म्हणून John 6:44, Jesus the Father says, no one can come to you until you make it possible for us. The second promise, Lord Jesus, you are giving us. Those who come to you will be raised on the last day, Lord Jesus. I praise and thank you, Lord. Give us this grace, Lord Jesus, not only to me, to all the people, Lord Jesus. It's a free invitation, Jesus, you have given us to come to you. And once we come to you, Lord Jesus, we can feel your presence, Lord Jesus. All our worries and tensions, Lord Jesus, we can place into your hands. Jesus, protect us, Lord Jesus. तू राख आनी सांबाळ मोगळा जेजू. हे वातावरणान आमकां तू राख. वायट आमचेर येवचें आहा तें सगळें तूं पयस कर मोगळा जेजू. आनी सदांच तुजी कृपा म्हाका आमकां फावो कर, लॉर्ड जीसस. तुज्या पांयाशी येवन तुका आर्गां दिवंक दिनवासूंक आनी तुज्या सगळ्या बरेपणा खातीर, लॉर्ड जीसस, तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता. आयज म्हजो कुटुंब पोत्तून वयता. आपल्या जगांव घरा पोत्तून तांकां तूं राखान सांबाळ आनी तांकां पवित्रपणान तांकां भर मोगळा जेजू. आनी तांकां सदां काल बरी सावद बरी भलायकेन तूं दवर म्हूण मागता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. बापा मोच्या मोगळा, बापा मोच्या मोगळा, बापा मोच्या मोगळा, बापा मोच्या मोगळा. Open the door, I feel he walks by. Presence in my house. Intercede for us, help us, protect us from all harm. Keep our village protected. Be holy. Come back to God. बापा मोच्या मोगळा, बापा मोच्या मोगळा, बापा मोच्या मोगळा, बापा मोच्या मोगळा. In the book of Mark, chapter 4, verse 35 to 41, we read about Jesus traveling in a boat along with his apostles. And after Jesus falls asleep, there is a terrible storm which frightens the apostles. The apostles, fearing that the boat may sink, awaken Jesus to tell him. And Jesus rises up and says, "Quiet, be still," and the storm subsides. If we reflect upon this scene for a few moments, we see that this is the very way how we wish the Lord would help us. In our daily lives, we are constantly surrounded by storms and problems. So what do? We go to our Lord in prayer, we ask for help, and we ask that the Lord resolves our issues and calms our storms.
While sometimes that is the way God answers our prayers, sometimes it seems like our problems only stay the same. What we should be praying for is not for our Lord to take the obstacle away, but for the strength and virtue to overcome the problems. Let us remember the day that Jesus rose from the dead. The apostles were hiding in the upper room. They were afraid of this new storm, which was persecution from the Jewish leaders. But Jesus appears before them and he says, "Peace be with you." With these words, Jesus brings them peace and resilience to face this storm. With these calm words of assurance, his apostles understand that he is with them, he is watching over them, the same way he is watching over all of us today. And like Saint Paul says, let us turn to the Lord and say, "Lord, when I am weak, I am strong, because I have you." बापा मोजा मोगला 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 ही आमची सकाळची भेट बापाक वपुया.
तो आमचें जिवीत आपल्या हातान घेता. भोव करून आमचे भोंवतणी जें भिरांतीचें वातावरण वाडूयत आसात तें देवाच्या हातान घालुया. ताचे मुखार कोणूच व्हरतो न्हय, ताचे मुखार कोणाकूच पदवी ना. आमचो देव आमचे पासत आपूण झुजता. I will fight for you. I will see you through. ह्या पासत सगळे तरेचें वातावरण, कसलीय भिरांत जावं, कसलीय झुजां ती जावं, जावं ते घडये आमकां सृश्टींतल्यान आयलोले कांय उचांबडाय, ती सगळी बापाच्या हातान घालुया. आमकां कितें गरज, कितें जाय तें ताका सगळें खबर आसा. ह्या पासत आमच्यो गरजो शांत मनान ओगीच रावन हे सकाळीं जेजू मुखार दवरुया. मिसाचे भेटेन आतां आमी वांटो घेतले. ह्या आल्ताराचेर याज्ञिकाच्या पवित्र हातांतल्यान जेजू उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आजीर जातलो. आमचें जिवीत घोट करूंक, आमकां सुरक्षा दिवंक, हे सृश्टीची देणी आमकां फावो करूंक, ह्या सगळ्या पासत आर्गां दिनवास मोहिमा तुका जेजू. आनी सगळ्या मनशांक जी कोण कश्टवतात, त्रासान पडल्यान, सगळ्या मनशांक जे कोण दुसऱ्यांक त्रास करतात, उचांबळाय निर्माण करतात, सगळ्या मनशांक जांच्या हातान तुवें पदवी दिल्ली आसा, जांकां जबाबदारी दिल्ली आसा, तांकांय तुज्या हातान घे. आनी आमकां सगल्यांक आमी तुज्याच मोगाची, तुजेच आपुरबायेची हे मिसाचे भेटेक तयार जाता आसतना आमच्याच जिविताचें अर्पण आमी करूंक तुजी कृपा आनी बोड आमकां फावो कर जेजू. बापा म्हज्या मोगळा, बापा म्हज्या मोगळा, बापा म्हज्या मोगळा, बापा म्हज्या मोगळा. म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडटा, तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता. कितें करशी तुजो उपकार मानता, सगल्यांक तयार सगळेंच मोगान घेता घेता. बापा म्हज्या मोगळा, बापा म्हज्या मोगळा, बापा म्हज्या मोगळा, बापा म्हज्या मोगळा. तुजीच खुशी जावं दी म्हजे सोबे, सोमेस्त म्हज्या सगल्या रोचनाय सोबे. इतल्यान सुखी दादोस काडीच म्हजे,
तुझे लागी आनी मागचे कितें बापा मोज्या मोगळा बापा मोज्या मोगळा बापा मोज्या मोगळा बापा मोज्या मोगळा आमचे मोदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडत साल्याची वो कोणूच उरत कशाय आमकां जिवी कोशा आयज देव आमचो उलयतलो कशा आमकां जिवी कोरच्या आयज देव आमचो उलयतलो सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता नायला लोबो आपल्या पयल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया दुसरें ते हांव देवाक दिनवासून भेटयता रुयेला फेर्नांडीस देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया खेरीत भाशेन जीं कोण बरीं नात हॉस्पिटलान आसात आपली सर्जरी करतात तशेंच ट्रिटमेंट करतात तांचे सगळ्यां पासत मागुया आमचो भाव नाकेलीचो मिंगेल तो हॉस्पिटलान आसा खेरीत भाशेन ताचे पासत मागुया देवान ताका पिकोवणेचो हात लावंक आनी बेगीन आपल्या घरा परतून हाडूंक हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे सगळ्यां पासत मागुया आमचें आख्खें वातावरण आनी आमचे भोंवतणी जो माहोल तयार जाल्लो आसा तो आख्खो देवाच्या हातान घालुया आनीक सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा आनी एकामेका लागीं बोगसुणे मागून म्हणुया हांव पातकी सर पुरयता देवा आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत भाग्य सदांच सांग वर बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हणपाक सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासलेली वर्ती देणी तुवें तयार केले सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू परस ओदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी परी आमची आशे वर्ती तुवें बासयलोली देणी आमकां फावो जावं आमी मागता आमच्या सुमेच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूं चलयता सासणाच्या ससना रुताच्या पुस्तका वेलें वाचप
नितीदाराच्या दिसांनी देसांत दुकोड पडलो आनी जुदाच्या बेतलेहेमाचो एलिमेलेक नांवाचो कोण एकलो मनीस आपले बायलेक आनी दोगां पुतांक घेवन मोबाच्या देसांत बिराड करूंक गेलो. थंय एलिमेलेक नोएमीचो घोरकार मेलो आनी ती आपल्या दोगां पुतांक घेवन उरली. हे मोआबीत चेडवां कडेन लग्न जालें. एकल्याचें नांव ओर्पा आनी दुसऱ्याचें नांव रूथ. ती सुमार 10 वर्सां थंय रावलीं. मागीर नोएमीचे पूत मालोन आनी केलियोन दोगूय मेले आनी नोएमी आपले दोग पूत आनी घोव नासतना एकलीच उरली. ते उपरांत तिणें आपल्या सुनाक घेवन मोआबितांच्या देसांतली भायर सरूंक चिंतलें. कित्याक सुरेस्पोर आपले पुर्जेक बेट करून तांकां जेवण खाण दिता म्हूण तिणें आयकल्लें. पूण ओर्पा आपले सासू मांयचो उमाव घेवन आपल्या घोरच्यांशी परतुल्ली. रुतान मात तिका सोडली ना. नोएमीन तिका म्हणलें, पोडे तुजी जाव आपल्या घोरच्यांशी आनी आपल्या देवाशी परतुल्ली. तिचे भाशेन तुवें वच. पूण रुतान म्हणलें, तुका सोडूंक आनी तुजो सांगात पयस करूंक म्हाका बोड करूं नाका. कारण तूं वेताय थंय हांव वेतुली. तूं रावताय थंय हांव रावतली. तुजीं घोरचीं म्हजीं घोरचीं जातलीं आनी तुजो देव जातलो म्हजो देव. हे भाशेन नोएमी आपले मोआबीत सुने रुता बरोबर मोआबितांच्या देसांतली परती आयली. ती बेतलेहेमाक पावली तेन्ना जोवारचे पिकाचो काळ सुरू जाल्लो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. परतून म्हणुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यांत आसा तें सगलें. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमाडो भोगतोल्यां खातीर तो नीत करता. मुखेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कोद्यांच्यो सांकडी सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्यांचे दोडे उगडटा. पागोलोल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर आपुरबाय करता. पूण पातक्यांचीं पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेंत तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गार. Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe
सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेबा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मात तुका सोम्या. सादुकींक जेसून ओगे केले म्हूण आयकून फारिसेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालूंक तांचे भितरले एकल्यान विचारलें, गुरुजी, सुमूर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो जेसून परतीपाड केलो? सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगल्या परस व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचेच सारको दुसरो आसा तो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांची सगळी सुमूर्त आनी प्रवेद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. भाऊ भयण, आयचें पयलें वाचप रुताच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी थंयसर आमी आयकता नाओमीक आपलो पुती सोंपल्या उपरांत तिचे दोगूय पूत सोंपतात, पूण तिची सून रूथ तिची सेवा करूंक तिचे सोबे रावता. आपलें आख्खें जिवीत आपले सासू सांगाता ती सारता आनी मोआबितांच्या ह्या सगळ्या वायटांतली ती ताका निवारून आपल्या गांवघरा परतून येतात. म्हणजे आपल्या जिवा परस आपल्या पेल्याचो अदीक मोग करूंक रूथ आज आमकां एक देख दिता. आयच्या वाचपान शुभ वर्तमानांत आमी आयकता कशे तरेन फारिसेव जेजूक फास मारूंक सोदतात, ताका गोंदळाक सांपडावंक सोदतात. कित्याक 613 आज्ञा ज्यो दिल्ल्यो आसात 5 पुस्तकांनी तोरा म्हणटात ते मोजेसाचे कायदे प्रमाणे बरयल्ले आसले आनी हांकां बारीकसाणेन दर एका शिकोवप्यान आपली कॉमेंट्री दिल्ली आनी अशी दिता आसतना ही 5 पुस्तकां बरे तरेन बेस बरे फारिसेव आपूण जाणा आसले. हाका लागून ते जेजू गोंदळाक सांपडावंक येतात. पूण जेजू आपली शिकवण बरे तरेन जाणा आसलो. हाका लागून जेजू किरीत भाशेन आपूण तांकां गोंदळाक सांपडना जावंक आपूण तांकां जें कितें दिल्लें आसा तें सांगता. पयलीं सांगता, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या मनान. ड्युट्रॉनॉमी 6:5. किरीत भाशेन देवाचो तुवें मोग करचो. आनी जेजू म्हणटा हो सगळ्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण तेच बरोबर जेजू तांकां लेविटिकस 19:18 हाचेर मेवता तेंय सांगता, तुज्या पेल्याच तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. म्हणजे उगडास करता की एकूच सायडीन ना. देवाचो मोग पयले सुवातेर मनशा खातीर. देव आपलें आख्खें जिवीत मनशाच्या मोगान सारता. मनशाक उत्तम गरजेचें, मनशाक कितें निसणटणाक व्हरना, मनशाक कितें फायद्याक पडटा, मनशाक कितें उत्पन्न करता, मनशाक कितें बरें हाडटा, मनशाच्या जिवितान कित्या ताका अदीक ओत्मीक वाटेन फायद्याक पडटा ताचे विशीं देव वावर करता. ताचे विशीं दीस रात देव मांडण्यो काडटा आनी उजिता. देवाची प्रायोरिटी आमी म्हणटा मनीस, कित्याक मनशा कडेचो देव मोग करता. आनी हो मोग देव आपल्या कोरण्यांनी दाखयता. कसो दाखयता? आमी आमचेच सरभोंवती नदर मारल्यार दिश्टी पडटा. देखीक आमी सृश्टीचेर नदर मारया. सृश्टी फावो त्या वेळार आपलो वावर करता आनी हे देव आमकां अदीक मनशाक आपल्या जिवितान तोडमोड जावं फावो तो पावस घालता, फावो ते भाशेन आमकां उत्पन्न दिता, फावो ते भाशेन आमकां वादळ, फावो ते भाशेन आमकां वारो, फावो ते भाशेन आमकां सगळे तेंप दिता. जावं तो गिमाचो तेंप, गरमेचो तेंप, जावं हिंवाचो तेंप. म्हणटकूच हे सगळ्यो वस्तू देव आमकां दिता जाल्यार मनशाक आपल्या मोगान तो बाळगिता. जायते फावटी मनीस आपल्याच स्वाद्याचो जाता आनी नश्टक सांपोवन सगळे नश्टेपण तो संवसारांत हाडटा. आमी भाव भयणीनो जावं आसात देवाची मुखेल
घडणी ह्या संवसारांत, कित्याक देव मोगान आमकां रोसता. वी आर द क्रिचर्स ऑफ लव दॅट गॉड हॅज क्रिएटेड. आनी देव भाव भयणीनो सगळें बरें आसा तें आमचे उद्देशी करता, नॉट डिस्ट्रक्टीव बट कन्स्ट्रक्टीव. आयच्या दिसाक देवाक आर्गां दिवया, कित्याक ह्या दोनूय आज्ञेचेर आमचें जिवीत मानून हाडूंक देव आमकां उलो मारता. सगळी समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेली आसा म्हूण जेजू आमकां शिकयता. आमची जिवितांत अदीक आनी अदीक आमचो मोग करतात तसो आमच्या पेल्याचो करूंक, आनी आमी सगळ्या काळजान, ओतम्यान आनी आमच्या मनान दोनूय देवाचो आमी मोग करूंक वावरूंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोळ मागून. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31. C8. बापा माना कोण कोण पायो जाय खालसाची कोरी बोगदी ताका नाका बोलिदाना जाय पेल्याची मोगान बापा मानून तुगे मोगान केली इबेटोमी मोगान बापा मानून तुगे मोगान केली इबेटोमी. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवबापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोद मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटून आमी तुकाच बगूंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोद तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सूर काळयान सूर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरोमतावन जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगटावन तीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक कोंतरेकताव. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळबरांचो सर्वेस्पोद तूं, सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सयसर सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सयसर. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी खोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत निवारतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट आमी परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सर्व नाडाक
आमची सुरवात कर. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे गुडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगोस थंय आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो परवंस धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चुरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चौपोती बागेन सुसे बागेन धरून सर काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी भंय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक आमच्या सरोवराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या जे नांव पवित्र जावं, जे रास आमकां आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेले आम बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताने पडूं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवोस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें धर्म तांबडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल जी कशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सुम्याची शांती सदां काल तुमची सगळ्यांचो माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिरी तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरी तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरी तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिरीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुगे म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. ताचो बापूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो सो हांवें केलो तुमचो पेल्याक तुमी कोतात तितले कोरें सांगता म्हाका पावलें. कोरात मोग एकामेकाचो सो हांवें केला तुमचो
Vratuja. कोणवडे बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटाव संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गांत ताची भागीदार आमी जावंक पावूं हे आमी कालतेपडी मागता तुमच्या पुता जेजूची नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा गायन घेऊया F7 पेज नंबर 88 F7 जेसू आमचे मोदे एका प्रितीन दियो सोर्या आमी पोर्तुगाला ताच्या मोगाक मुशाक जितो जेसू आमचे मोदे Gesù solo